on 15 August is a day as we Indians should feel proud of, as it was after long years of struggle and sacrifice of our great leaders and freedom fighters that our motherland could finally emerge as sovereign nation. We should value and cherish the sacrifice of our great heroes. This was the actual dawn of new era as Indians who suffered the bondages of slavery finally breathed the air of freedom on their own terms. How much ever we may consider to have understood the plight of the people who experienced the torture inflicted by the foreign rulers, we still cannot empathize with them. On this day, my humble tribute to our great revolutionaries like Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Mangal Pandey, Subhash Chandra Bose, and many more who stake their life for gifting freedom to us. Pandit Jawaharlal Nehru, the maker of modern India, believed that India should be economically self-reliant by integrating urban development with the rural development. Mahatma Gandhi's dream of equality to all mankind, irrespective of caste, creed and religion, and his policy of non-violence has been an inspiration to all the people across the world. झेंडावंदन हे आमचे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गव्हर्नर, आमदार, लोकल आमची म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन हेजे मार्फत करतात. पण आमकां एक दिसता, म्हाका दिसता मनांतल्यान, कित्याक म्हाजो एक बापूय फ्रिडम फायटर म्हणून, कित्याक सगळ्यांत चड फेस केल्ली उरता आमचे मिलिटरी मॅनान, जे आयज बॉर्डरीर देशा खातीर झगडटात, लायव्ह कितें म्हणटा तेमी फेस केल्ली उरता. तेंचे मार्फत हें झेंडावंदन जावचें ना जायत एक्स आमचे मिलिटरी मॅन जे थंय प्रत्यक्षाक आयज बॉर्डरीर पयलीं फेस केल्ल्या, झगडी केल्ल्या, तेंच्या मनाक रिटायर जाल्ले ना जाल्यार आतां सद्या एक प्रेजेंट थंय लायव्ह हें प्रत्यक्षान थंयच्यान घडयल हांगा आसतले ते हय हांगा आसना जाल्यार तांकां स्पेशली आमची गोंयची मिलिटरी येतूंकय उरतले तेंच्या हातून हें करचें. समज तेंय करूं जायना प्रोटोकॉला प्रमाणे जाल्यार तेंची स्पेशल स्पीच एक 10-15 मिनटां प्रत्येक झेंडावंदन थंय पळय जाता तेंची स्पीच दवरची, कित्याक तेंची इतली अनुभव हो कोणाकूच उरतना आनी तेंची एक स्पीच म्हणल्यार प्रत्येक भुरग्याक आनी लोकमनशाक आयज फ्रिडम म्हणल्यार कितें तें दाखोवन दितलें अशें म्हाका दिसता. इतलें